हे सांगपाचें म्हणलें जाल्यार न्हू आज म्हाका खूब खुशी भोगता. आमी हिंगा आमचे पाली शेतां आहा बोणप्या म्हणटा हिंगा. सो हिंगा म्हाका म्हजी ग्रॅनी घेवन येताली हें रोयता तेन्ना. म्हजे ग्रॅनीचें नांव फ्लोरीन कार्वालो आनी म्हजी आंटी लिना कार्वालो ती हें रोयताली शेतां आनी म्हाका घेवन येतालीं आपल्या बरोबर. आज हेच हिशेबाचेर हांव हिंग पावलां आनी हे म्हजे आमचे शेतां आहा तें आतां म्हाका कांय जायना. बट म्हजो चेडो जीम तो आतां ही रोयता आनी आपल्याचें भात हाडटा. आनी आज हांव दाखोवपाक सोदतां हे युथांक की बाबा हे शेतां एग्रीकल्चर आज आमकां एग्रीकल्चर मुखार वता जाल्यार आमी जायते पाटी गेल्या वर्सा आमी इस्कुला भुरग्यां हाडलीं दाखोवपाक. हे पाटी हाडना कित्याक ते चड पावस चडटा तांकां कितें जायत कितें जायत म्हण आमी दाखोवपाक हाडना. बट हो व्हिडियो तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या पावतलो आनी हे एग्रीकल्चर कशें उत्पन्न करचें हेजेर आमी हो विशय आहा आनी कितेंय न्हू. सो आतां हें एग्रीकल्चर तर केलें आमचें पोट भोंवता. आमकां दुसरे कडेन आमचें जेवण खाण हाडपाक चडशी गरज पडना कित्याक सगळीं तरी आमी शेतां रोयलीं. शेतां भायर आज एग्रीकल्चर आमचो मिनिस्टर बाब रवी नायक जो जायते चिंतता हे शेतां न्हू पूण दुसरे फ्रूट बॅरीज दुसरें कितें कितें तरी हेजेर इंतू रोवन आमकां धादोस करपाक. सो हेका लागून आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान दाखोवपाक सोदताय की एग्रीकल्चर शेताचेरय काबार जायना. दुसरे आनी कितें जायते बियां घालून जायते दुसरे भाशेचो फ्रूट आमच्यान आज उत्पन्न करपाक जाता. युथा हांव सांगपाक सोदतां आज तुमी कितेंय तरी एग्रीकल्चर फिल्डां वसाय. आज एग्रीकल्चर इंजिनियर आहाय एग्रीकल्चर ऑफिसर आहाय. पयर हांव चोयतालो दोंबोस्कोन आमचो न्यू बिशप जालो तो पासून देंवन न्हू हें शेत रोयतालो आनी आमकां एक मॅसेज दितालो की एग्रीकल्चर इज काबार जायना. लाँग लायफ आमकां हांव तुका आतां म्हणलां ते भाशेन म्हजे ग्रॅनी ती कोताली तरी आज म्हाका दिसलां की हांवें दुसऱ्या समाजान दाखोवपा जाय म्हज्या भुरग्यांक दाखोवपा जाय आनी म्हजो चेडो म्हाका खुशालकाय दिसता. सो मोकोड जायना आमचे फुडले पिळगेचे आज तो हें उत्पन्न कोता मनशां हाडटा लेबरां हाडटा आनी जायते तकस घेवन न्हू ही पिकावड तो कोता. इवन तो हांवें चोयला ते भाशेन तो भात तांदूळ हिंकिता कित्याक म्हाका दिसता की हें जें उत्पन्न कितें जाता तें सरकार आमकां जायते मॅटेरियल दिता. प्लस आमकां ही शेत रोवपाक लायन्स कोर्ताली लायन्स क्लब आमकां मदत दिता. तेजो जो चेअरमॅन आहा बाबा आंतोनवास MLA आमचो कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंसीचो तेजोय म्हाका जायतो एज अ प्रेजिडेंट हांव फार्मर्स असोसिएशनाचो प्रेजिडेंट आहा हालींचो. सो म्हाका जाय ती फॅसिलिटी मेळटा आनी ही फॅसिलिटी हांव म्हज्या शेतकारां तर्फेन हांव ते कडेन पावयतां आनी हांव देव बरें कर म्हणटा कित्याक तुमी आज ह्या पावसांतल्यान तुमी येयले आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान ही मॅसेज न्हू दुसरे गांवांनी वयता दुसऱ्या युथा पावता. आज म्हजे जायते फ्रेंड आहाय यूथ जे एग्रीकल्चरांत एग्रीकल्चर ऑफिसर जाले एग्रीकल्चर इंजिनियर जाले. म्हाका खूब खुशालकाय भोगता म्हणजे तेंचे वावर चोयन वो ते म्हाका उलयताय जाल्यार एग्रीकल्चर एक व्हडलें देणें आमकां आमच्या युथांक. सो हांव मागतां युथां कडेन टिचरां कडेन की तुमी तांकां असले हें दाखोवयाय आनी हें प्रमोट कोराय. सांगचें म्हळ्यार डॅडीन सांगलें तशें करून मुंगेली ग्रॅनी ती कोताली आनी हांव ल्हान आसतना तें भात हाडलें म्हणटच आमी तें भातां हेट्टाले ताजी मेमरीज उडगास येता. आनी न्हू आमी तेजे वचोन पडप ते भाताची राश हाडून पोटाली घरा कडेन आनी ते आमची पयलीं न्हू गिरणी देखून अन्नासतना घराको एक होंड आसलो आनी ताका एक दांड आसलो तितून घरा कडेन अशें करून झाडां तें हें काडटाले आमचे तांदूळ आम जायते गोजे जायते आम ते यूज कोताले ते घरा कडेन हें कोताले ते हाजी म्हाका उडक आसा. आनी जेन्ना आमचे जें हें शेत आसलो तें कोणा लायिल्लें आनी ती मागीर एक्सपायर्ड जाले उपरांत तें शेत तशें पाड आसलें. मागीर हांवें म्हणलें एक हें म्हणलें डॅडी सांगिल्लें आमची भात आहा हें प्रॉपर्टी आहा शेत आहा तें हांव रोयपा लागता आनी डॅडी म्हणलो कर कॉमर्स कर.
आनी हांवें कॉमर्स केलें आनी मुगे हिंगा नेबर आसले मुगे फ्रेंड आसले मुगे कालिग्स आसले जे मुगे सदांच सपोर्ट कोताय ते म्हणले जिम करया हांवें पयलीं मुगे ओन शेत आहा तें स्टार्ट केलें मुगे नेबर सायडीन आसलेलो तो म्हणलो आपणा गेलें पाड आहा मरे तेंय कॉमर्स कर तेंय स्टार्ट केलें तेजे उपरांत मागीर आनी एक नेबर आसलेलो तेजे आज हांव 3 शेत रोयता मुजे एक आनी दोगां मुगे नेबरांची कित्याक न्हू आज म्हाका खंयचें शेत पाड आहाय म्हणलें जाल्यार म्हाका बरें दिसना आज सायड येवता न्हू आनी एक देख येता तेंय पाड आहा आज हांव तेका देखून वचोन एप्रोच जावन हांव चोवपाक वता तो दीत जाल्यार कित्याक तेंय रोवपा म्हूण कित्याक आज तेजे वरवीं न्हू आज लास्ट टायम कोवीड टायम येयले तेन्ना मुकोडे घरा कडेन भरपूर तांदूळ आसले कसली खूंय वचपाक देखून गरज नासली कित्याक ही न्हू आज केसलो केन्ना खुंयचे वखदां केसलो आकांत तो सांगूंक जायना पूण आज आमचे कडेन आज सांगितलें तशें करून फ्रुट्स वेजिटेबल्स आमचे कडेन तांदूळ आमकां सफिशियंट आमचे कडेन जोण एकल्यान आमी रोयन आमचे कडेन आहा जाल्यार न्हू गरज आमकां सगल्यांक हें जावपा सवय जावपा देखून हांवूय मागता सगल्यांक आज आमकां जायती मदतूय मेळटा आमचे MLA कडच्यान आमकां ट्रॅक्टर हार्वेस्टिंग आमचे हिंगा नेबराकूय आहाय ट्रॅक्टर तेमचेय मेळटाय केन्ना तेम कडेन गेले जाल्यार आनी आमगे फ्रेंडांक सगल्यांक सदां म्हाका तेंका दीत येयलो आहाय केन्ना फोन मारले आपयतले रोखडे येताय आज देखून येतोय रोखडे येयले धांवन तेमचोय हांव उपकारी आनी तुमचो आज तुमी येयले हे पासांतल्यान देखून येवन आज हें दाखोवपाक देखून हांव तुमकां काडदांतान देव बरें करूं मानायक मातशें जायते प्रॉब्लेम जाता आज देखून कोण उठोडे कोण एकल्यान ग्रूप हाडलो आहा एक 25 कितें आज तेणें म्हाका 16 दिल्याय कित्याक आज लेबरूय मेळनाय आनी येवदां कितें जाता मेशिनाचेर रोयपा जायना कित्याक उदो बोता आनी तें उदो ना थिंगा रोमता मेशिनाचेर देखून आमकां मेशिनाचेर रोवपा जायना देखून हे लेबरांक लागून मातशें आमकां भरपूर त्रास जाताय आज एकूच सांगूं सोदता आज जायत जाण देखून चोयलें जायत जाण आज कल्टिवेशन इंतू फिल्डान भायर सोन देखून येयलोले भुरगे आज इंतू हे फिल्डान भितर सोले आनी आज उमेद येता आज हांव तेम कडेन हेरां कडेन मागता जोणा एकल्याक खंयची देखून एक प्रॉपर्टी आहा कितें आहा तुमगेली भाटां बी आहाय पुर्वजांची ती हें कोरे आज आमगेले गोवोरमेंटा कडच्यान आमकां जायती हें मेळटा संदी हार्वेस्टिंग मशीन बी मेळटाय ती हाडून ती घालून तेच बरो फायदो करचो तुमगे मिडिया बा थँक्यू म्हणटा आमचो बाप आमचो गांवचो पंच बाप जीम आनी सरा हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक शेता बाबतीन चोय आमकां नॉलेज कांय ना हांवें बेश्टें कितें उलोवपाक जायना फर्स्ट आय हॅव टू अंडरस्टँड प्रोसिजर प्रोसेस कितकोन जोत घालताय कितकोन शेत रोवताय आनी कितकोन सार मारताय ते सगळे प्रोसिजर पयलीं अंडरस्टँड जावपा जाय सो आय वॉज ओवर हियर आय डि नॉट वर्क हांव सकाळ शेताक गेलो आनी आय वॉज जस्ट ऑब्जर्वींग हाव दे आर डुईंग सो इट इज एज पर माय दिस थिंग न्हू इट इज म्हाका सद्या दिसतालें की आमचें नुस्त्याचें काम इतलें हार्ड वर्क आहा म्हूण हिंगा इतलो हार्ड वर्क आहा त्यो बायलो जेन्ना रोवताय तेन्ना तो बँड जाय न्हू इतली शेत रोवपाक इतली कास्तीक आहा सो म्हाका तेंचो एक जे ताका कोस्ट म्हणटा तें अंडरस्टँड जालें इट इज आमकां वयर रावन बरें इजी दिसता तें सारकें बरी शेत ग्रीन मेळ्ळी व्हेरी इजी बट मेशिनरी इज सेपरेट एंड अदर पार्ट इज तूं मॅन्युअली आपूण हातीन कोत्ता न्हू तें सेपरेट आनी हांव बरें काळजो आसा देव बरें कर म्हणटा बाब जिमाक ही संदी म्हाका दिली म्हण चोवपाकू आनी हांव ऑब्जर्व करतालो बाबा आनी ती नॉलेज हांव गेन करतालो इन फ्युचर म्हाकाय आमचे जे भुरगे आहाय ते यूथ आहाय ते कित्याक फिशींग जेन्ना बॅन पिरियड आसता तेन्ना आमकां एक संदी मेळटा आमची हिंगा वेलसांव जायती शेत आहाय सो हांव पयलीं आमी एक धाकटें शेत रोवन चोयतले कितकोन जाता तें आनी तेन्ना आमी मुखारूय एग्रीकल्चर हितूंक आमी एंटर जातले